नमस्कार. आज आम्ही मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाब सेबिस्तेम सिल्वेरा हेजे घरान आसा आनी येवपाचें कारण म्हणल्यार आज तेजे घरान तेका तेजी ज्यो इलेक्ट्रॉनीक डिवायसीस आशिल्ल्यो म्हटलें जाल्यार टीव्ही, फ्रीज, इन्वर्टर साऊंड सिस्टम हे सगळ्यो गोष्टी तेका खंय तरी लॉस जाल्लो आसा आनी ह्या लॉसाचो खंय तरी जबाबदार खंय तरी गव्हर्मेंट आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा. कारण जो तेका नियर बाय जो ट्रान्सफॉर्मर बसयल्लो तातूंतल्यान जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाताली ती हाय वोल्ट सप्लाय जाताली. कारण बी जो आमचो सेबी बाबा आशिल्लो तो बाय प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन, ताका सगळ्यो गोश्टी खबर आशिल्ल्यो. जो मल्टीमिटरान ज्यो पावर सप्लाय चेक केले उपरांत ज्यो सप्लाय मेळटाली पळय इनपूट ती खूब ताका हाय मेळटाली. ताका लागूनच तेज्यो वस्ती सगळ्यो डॅमेज जाल्ल्यो आनी लॉस जाल्लो आसा ताका. आनी ताणें हें सगळें सरकार दरबारान फॉलोअप केल्लें बाबा हें जें लॉस जालां हें सरकाराचें नॅग्लिजन्सा लागून जालां हें ताणें सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय कळयल्लें आशिल्लें. आनी ताचे व्यतिरिक्त म्हणजे फुडें गेले जाल्यार जो आपलो एक्झिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा हेकाय कळयल्लें आसा ताणें. मागीर ताणें हांगा कन्सर्न सब डिविजन आसा फोंड्या तांकांय कळयल्लें आसा आनी विदीन 15 days ताजो रिपोर्ट जावपाक जाय आशिल्लो तो आज पर्यंत जाल्लो ना. म्हणजे खंय तरी हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा पळय कितलो स्लो काम करता तें तुमकां कळटा. म्हणजे आनी खंय तरी मडकय मतदारसंघाचो आमदारूच जो आसा तो पॉवर मिनिस्टर आसा. म्हणजे इतलें सुशेगाद काम करतात म्हणजे लोकांचो लॉस सुद्दां जाल्यार ताका निश्काळजीपणान अशें दिसता. हें जावपाक जायनाशिल्लें. म्हटलें जाल्यारूच एटलिस्ट ज्यो सुविधा आसा त्यो म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलार लोकांक वेवस्थीत मेळच्यो जावं लोकांचो लॉस गैर जाता म्हणजे नाका जा आशिल्ले एप्लायन्सीस बसून हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तरी नजरेन दवरचें आनी लोकांक वेवस्थीत न्याय दिवचो. म्हटलें जाल्यार हांव सगळी पावपा कडेन वता तेणें कितें कितें लॉस जालें तुका मातशें सांगचें आमकां. म्हणजे फर्स्ट म्हणजे कितें म्युजीक सिस्टम हो ऑंकियोचो मेड इन हिंगा जपाना तो ताका कॉस्टिंग अबावट 30,000 सुमार पडटा. दॅट इज तेजो पावर स्टेज गेल्या. पावर स्टेज एक पावर स्टँड पयलीं पावटी रिपेर केल्ली तेन्ना पावर स्टेज घालता आतां परतून ताका 8,000 सुमार पडटा. आतां गॅरंटी ना म्हाका जातलो काय म्हणून. दुसरें म्हणजे कितें म्हणजे एसीचो स्टेबलायझर म्हणजे एसी स्टेबलायझर तो सारकें ऑर्डर गेल्ले म्हणजे पावर कार्ड गेले आनी पावर सप्लायची ट्रान्सफॉर्मर गेलो तेजो. सिलींग फॅन होवूय सिलींग फॅनाचो तेच एसीचो म्हणजे चल्याचो रुमाचो तेजो तो 65 mm. मागीर LED टीव्ही म्हजी LED टीव्ही इज म्हणजे 7-8 वर्सांची ओल्ड ती सगळी तेजी हे स्क्रीन गेली आनी पावर स्टेजी गेली. सो ती आज जायना सारकी. सो आतां म्हाका एक्सचेंज ऑफर ती दुसरी घेवची पडटा. दुसरें म्हणजे ते डीप फ्रिजराचो स्टेबलायझर म्हणजे सपोज आमी कितें हें आयस्क्रीम बीन विकता तो स्टेबलायझर तोवूय गेलो म्हजो मॉडल. त्या मॉडलाचेर बीन दिला ECC मॉडल. मागीर कॅपेसिटी 1 kVAचो तो मोठो. आतां तो हो जर स्टेबलायझर तूं घालना म्हणजे तें आयस्क्रीम बी सगळें पिड्यार जाता. तो आतां हांवें नीव हाडून बसयला ताका. ह्या इतलें तो पळोवपाक गेल्यार सुमार मोर ऑर लेस 1 lakh क्रॉस जाता एस्टिमेट पळयत जाल्यार. आनी हितूंतलें म्हणजे एक पासून हें जायना कितें रिपेरेबल एकूय जायना. फकत रिपेरेबल जाल्यार टीव्ही कांय जायना. सिलींग फॅन वायंडींग येतल्यार मात जाता एकूच आनी हे सगळ्यो वस्तू अनरिपेरेबल. आयकल तुमी कितें जालें तें सेबिस्टान फेर्रा सिल्वेरा आमचे कडेन आसा. आनी तुमी आयज आसा ती हो जें जालां तें खुद्द पावर मिनिस्टर जो सुदीन ढवळीकर आसा तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लें आसा हें. आनी ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज आमी जाणा कितकीशीं जाणांक हें लॉस जाता पूण एक तेजो धाक आसा आनी ताका लागून लोक भायर सरना. हांव सेबी बाब तो भायर सरलो आनी आयज ते तुमचे मुखार हाडलें तेणें हें सगळें. मागीर जो तेणें आयज डिपार्टमेंटाक वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक मागीर हे रिसीव कॉपी आसा पळय MLAची जो सुदीन ढवळीकर रिसीव कॉपी हांगा आसा. मागीर चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर विद्युत भवन पणजे तेणें हें केल्लें आसा रिसीव. मागीर हांगा आमचो विलेज पंचायत मडकय मागीर एक्झिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिविजन 10 कुर्टी फोंडा हांकां सगळ्यांक हें दिलां. हें सगळ्यांक कन्सर्न केल्लें पूण तेजेर जो तेजे कडेन एटलिस्ट तेजे कडेन एक तेंच्यांनी मेळोन येवपा जाय आशिल्लें हांगा
तेजे कडेन एक कन्वर्सेशन जावपाक जाय ते अजून पर्यंत जावना. जवळ जवळ 15 दीस जावन गेले. 15 दिसा भितर आतां म्हणल्यार 18 दीस जाले अजून पर्यंत कांयच जावना. येदो व्हडलो लॉस हो नॉर्मल मनशाक कसो हे जातलो, कित्याक हे आमी पळयता कशें हांगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएट जाता, पावर कसो हांगा थंय जाता. ताका तो एज अ इलेक्ट्रिशियन म्हणून ताका आनी चड खबर आसता, कित्याक तो जो डिवायस लावन ताणें पळयलें तेन्ना ताका कळ्ळें की हांगा पावर आसता चड सप्लाय जाता. ताका लागून हो सगळो लॉस ताका बेर करचो पडटा. हें आतां जबाबदार कोण हेका? जबाबदार जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करपी आसा ते जबाबदार, इंजिनियर जबाबदार, काय जे तांकां सप्लाय खंयच्यान जाता तो जबाबदार, जाय आमदार जबाबदार. हें तुमी विचार करपाचो, कित्याक आमकां खबर आसा की खंयच्यान कितें कितें जाता. आमी फाटल्या दिसांनी ते बंच केबलाचे तो एक्सपोज करता म्हणून एसेंब्लीन कितें जाता ते एक्सपोज कांय जालें ना. फक्त तेणें पयलीं प्रेसान स्टेटमेंट दिल्लो की बंच केबल फॉल्टी आसा म्हणून तुमचेच डिपार्टमेंट आशिल्लें पयलीं, तुमचेच मिनिस्ट्री आशिल्लें पयलीं. आतां तुवें ती सगळें फॉल्टी आशिल्लें हें आशिल्लें तें दितना तुवें घेवचे पयलीं विचारप, जावं तें सगळें तें तेजो हें सांगूंक जाय आशिल्लो, रिपोर्ट सांगूंक जाय आशिल्लो, जावं सगळें ते लोकां कडेन जावं तुवें ते हेजे कडेन आमचे जे तुजे डिपार्टमेंट घेवचे पयलीं तुवें सगळो तो रिपोर्ट घेवपाक जाय आशिल्लो कितें कितें आसा तें. आतां उलयलो म्हणून कितें जालें, कित्याक हे लोकांक लॉस जाता. तुमकां एक वेळ सॅलरी चड आसतली, तुमचे बाकीचे कमिशन हें तें करून तुमकां सगळें बसता. आमचे कडेन तें जायना म्हणून हांव मागता ही एक्शन टेकन रिपोर्ट आमी आतां घालतले. पूण दिसता म्हाका की हो व्हिडिओ तो पळयता आसतलो, दवडकर पळयता आसतलो, बाकीचे जे जेई आसा तेवूय पळयता आसतले. आनी तुमकां खबर आसा आमी जेन्ना फाटल्यान लागता जाल्यार एक ती लीच कशी लागता पळय तशी लागता आलजी. आनी ती लीच तुमकां सोंपून उडयतली. तेवूय सांगता की आमी बाकीच्या लोकांचे आमी जाणा खूब जाणां आमकां सांगता, पूण ते ओपन येवपाक सोदना, कित्याक हो भंय तुवें घातला. पूण आमकां जावं आरजी वांगडा वावरपी प्रत्येक खबर आसा तूं एक लोक तुका भिता पूण तूं आमकां भिता. हें तितकेंच सत्य आहा. ताका लागून तुमकां सांगता एक वॉर्निंग कशें आसा, तेगेलें कितें आसा तें तुमी हांगा येवन करचें. तेजो एक्शन टेकन रिपोर्ट घालचे पयलीं बेगीचे बेगीन हांव मागता की येवन मेळचें. आनी जे आमचो MLA आसा ताकाय सांगता की लोकांक नाचोवची न्ही, नाचोवपाक सगळे जाण तुजे वांगडा बेकार ना, त्या खातीर सांगता सगळ्यांक नाचोवची न्ही. तुवें येवन तें सगळें तेजें एक्शन टेकन रिपोर्ट घालचे पयलीं ताका सगळो जो कितें लॉस जाला तो तुवें हें करून दिवचो. देव बरें. नमस्कार. जे कितें मेन गजाली सांगपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो बाब विश्वेश आनी प्रेमानंद सरान सांगला. हांव एकूच सांगता की जे लेटर बाब आमचे हेणें केल्लें कन्सर्न डिपार्टमेंटान, जे पणजे म्हणून एक कॉपी आसा, मडकय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आनी फोंडा कुट्टी आसा. सो त्या लेटराच्या नुसार ताका एक कॉपी रिटर्न येयल्ली आसा जी जेचेर तेणें मेन्शन केलां की कितें केलां आनी कितें तें, आनी एक कॉपी मार्क केल्या टू द हेका आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुट्टी एक तेणें कॉपी मार्क केल्ली आसा. सो हांव जो कुट्टी एक्झिक्युटीव जो आसा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो आसा, ताका सांगपाक सोदता की जी कॉपी तुमकां मार्क केल्या तेजेर जाता तितले बेगीन तुमी एक्शन घेवची. तेजे कितें लॉसीस आसा ताका येवन मेळा, जावं तुमी मनीस धाडा ताका मेळा, आनी जी कितें लॉसीस तेजे आहा ते ताका मेळपाक जाय अशें आमकां जर दिसता. जेणे करून तेजी फॉल्ट ना, ही फॉल्ट तुमच्या ट्रान्सफॉर्मराची, जो ट्रान्सफॉर्मर तुमी बसयलो आनी तो मागीर तो फॉल्टी आहा म्हणून काडलो, पूण लॉसीस तो बेर करता. सो ताका लॉस जाल्ले आहा. सो ते जे लेटर तुमी केला तेजेर तुमी इमिडिएटली 15 दिसाचो तुमकां टायम दिल्लो आसा. ते 15 दिसां भितर तुमी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. आमी त्या लेटराच्या अगेन्स्ट कावंटर तुमकां लेटरूय करतले एनक्लोज करून की ह्या लेटराचेर तुमी एक्शन कितें घेतला तें आमकां कळपाक जाय. बाब सेल्वीबाब तो ते लेटराचेर तुमकां रिप्लाय करतलो आनी जाता तितले बेगीन रिक्वेस्ट करता की तेजें जें कितें कॉम्पेन्सेशन आसा तें जाता तितले बेगीन ताका दिवचें, जेणे करून जे लॉसीस आहा जो तो हें करता. 25-7 तारखेक तेणें लेटर केल्लें आनी तेजे अगेन्स्ट ताका एक 7-8 दिसांनी परत लेटर येयला. तेजेर आमकां एक्शन टेकन रिपोर्ट जर तुमी कितें केलां हेजेर एक्शन घेतल्या तें आमकां जाय, म्हळ्यार ताका मेळपाक जाय. रिक्वेस्ट इतलेंच करता की कॉम्पेन्सेशन तेजें कितें तें मेळपाक जाय आनी जे कितें लॉसीस जाला तेजें ताका मेळपाक जाय. इतलें जो आमचो आसा ई कडेन मागता. थँक्यू. एटलिस्ट तेजे कडेन येवन तरी उलोवपाक जाय आशिल्लें. आयज ताका तुमी नाचोवपाक सोदता हें रॉंग आसा आनी ताका लागून सांगता की बेगीन बेगीन कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय. तुज्या आमदारा कडेन वय, आमदार हांगचो आसा पावर मिनिस्ट्री तेजे कडेन आसा. पावसा दिसांनी कशे कशे लायटी वयता त्यो आमी पळयताल्यो, कश्यो फ्लक्च्युएट जाताल्यो, लोकांनी कितें कितें लॉस जाताले आनी कितके फावटी लायटी वयता. एक 5 मिनटां पावस पडल्यार रातभर लायटी आसनाशिल्यो हांगा. हें एज अ तुवें फाटल्या फावटी PWD ती पाड घालून उडयल्या. आयज पळय रस्ते हांगा सारके नात आमचे. पूण एटली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हें नवें आसा तुका एक वेळ, पूण तुजो एक्सपिरियन्स पळयल्यार तूं खूब वच दाखयता. पूण तें सगळ्यांक खबर आसा कितें तें बाकीचें फाटलें फुडलें. त्या लागून सांगता एक मागणी तुजे कडेन, हो रिक्वेस्ट, पयलो रिक्वेस्ट, मागीर वॉर्निंग आनी मागीर एक्शन, ही आमची एक्शन आसतली.
तुमची एक्शन तुम्ही त्याच्या पयलीं घेयात आनी फुडली आमची एक्शन जर जावंक जायना जाल्यार बेगीन ताका तुम्ही सपोर्ट करा आनी सपोर्ट जावंक जाय तो लॉस ताका जाल्लो आसा इतलेंच मागतात आमी डिपार्टमेंटा कडेन आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीज कडेन तें जो लॉस कितें जाला तो तुमचे निश्काळजीपणान जाला नाका आशिल्ले ट्रान्सफॉर्मर हे ते बसोवन तेजे तुमी लॉस केल्लो आसा आनी हेका खास करून जबाबदार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आनी तेजे प्रमाणे ताका सतावनू म्हणजे सतय नासतना तेजे ताका कंपेन्सेशन दिवचें आमी इतलेंच मागता तुमचे कडेन देव बरें करूं